सगळ्यांत आवडटा आनीक आमी आतांच आमी थिंगा स्प्रिंगेचें इनोवेशन करूं येयला आनी हिंगा आमी मस्जिदा कडेन हायमासाचें इनोवेशन केलां. सो आमी आमकां आमच्या सरान आमकां दिलें आमच्या मस्जिदा सेक्रेटरीन दिलें आमकां प्रोपोजल दिलें आनी प्रोपोजल घेवन आमी सराक दिलें. सरान म्हणलें कित्याक हिंगाच मस्जिद आहा इस्कूल आहा आनी ते आमचे मुस्लीम भाव थिंगा नमाजाक वयतात सांजचे काळोख पडटालो. तो एक बरो इम्पोर्टंट आसलो की हो हायमास घालपाचो कित्याक इस्कूल आहा थिंगा हॉल आसा मागीर मस्जिदा नमाजाक वयतात सो काळोख पडटालो. सो आमी सराक रिक्वेस्ट केलें आनी सरांनी आमकां फावो केल्यार आमी ताका थँक्यू म्हणटा आनी आमचे JE AE आनी तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. सुवा गांवांत हायमास इनॉग्रेट केल्लो आसा आनी हो सारको चड गरजेचो आसलो कित्याक लायट आमकां जायते फावटी प्रॉब्लम जाता आनी हांगासर स्कूल आसा तेंचे हॉल आसा प्लस तेंचे हें मस्जिद आसा सगल्याक ते सारके हायमास सारको इम्पॉर्टंट आसलो आनी लायटीचे आमकां जायते फावटी प्रॉब्लम जाता म्हणटकूच आमकां सारकी गरजेचें आनी हांव सगळ्या हांकां इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा आनी आमच्या MLAकूय थँक्यू म्हणटा. जायते काम तेणें केलें आयज जायतीं कामां इनॉग्रेटूय केल्या तेणें. कॉंग्रेच्युलेट करता हायमास्टाचेक लागून आमी इन्स्टॉल केल्लो आसा आनी सराकूय असो आमचे MLA सर अंतून वाज हांकांय हांव थँक्स म्हणटा फॉर इन्स्टॉलिंग दीस हायमास्ट. आनी हांगा खरेंच गरज आशिल्ली बिकॉज हांगा काळोख पडटालो सामको सो तांकांय मातशें सगळे लोकांक हांगा मातशें बरें जातलें एरिया. Last but not the least, we from the bottom of my heart and from the entire Makhdoom Ashraf Nagar society, we are thanking to the MLA, to the Sarpanch, to Zilla Panchayat Sarpanch and the entire Panch also. The Panch is very important because he took the initiative from our side to the MLA and within no time this high mast was installed. आणि सदां आमी देवा कडेन मागता की फक्त नेक्स्ट 5 years ऑल्सो आमकां ते MLA हांगा येवपाक जाय म्हूण. आनी आमकां आनी एक लास्ट आमगेली हे रिक्वेस्ट आसा आमी चालू आसा काम रस्त्याच्या लागून दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सरान सांगलां की ते एटलिस्ट फक्त हे स्टार्टींग हांव करून दिता तुमकां म्हणून. आमी वी एक्सपेक्ट द पॉझिटिव्ह वे आनी थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स फॉर एवरीथिंग. आमी सद्या पडतालीं कोणसुवा हांगा आमचे मस्जिदा लागीं आसा वेर्ना कोणसुवा आनी आमचे भावा भयणां जाका आमचे जे मस्जिदाचे सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स प्रेसिडेंट कमिटी मेंबर्स हेंच्यांनी आमकां प्रपोजल दिलो कित्याक तांकां हांगासर आमचे मस्जिद आसा आनी मस्जिदा हांगासर बरोसो काळोख जातालो तांकां ते म्हणपाक लागले आपण हायमास घालूंक दी. जेन्ना हांवें हो प्रपोजल आमच्या पावर डिपार्टमेंटान घातलो आनी आमच्या पयले सुवातेर आमचो सुदीन जावलेकर सराक कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा श्यामाकूय कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें ताबडतोब हो आमकां सँक्शन करून आयज आमी ताचें उद्घाटन केल्लें आसा आनी हाजो एस्टिमेट जावन आसा 6 lakhs. आनी हांव आमचे डिपार्टमेंट जे जावं EE AE JE सगळे जे वर्कर्स हाकाय हांव कालजांतान देव बरें करूं तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराकूय कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हें ताबडतोब हें काम करून आयज आमकां हांगासर बरोसो उजवाडसो दिसता आनी म्हाका दिसता हें इतलेंच न्हू आतांच आमी तेज्यानी पयलीं आमी कोर्ताली जे चर्च आसा थंयसर एक आमचो ट्रान्सफॉर्मर आमी इनोग्रेशन केल्लो आसा आनी थंयसरूय आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातालो जेन्ना आमचे हांगासर आमचे चर्च आसा चर्चीचें फॉल आसा मागीर आमचे कॉलेज आसा स्कूल आसा जायतो प्रॉब्लम जातालो तोवूय आमकां दिसता आयज हांव तो लोड जो आसा तो आमकां हें केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हें आमचे कोर्ताली आयज जायतीं जीं फंक्शनां जाल्यां जावं सकयल आमी आतांच कोणसुवा जोरीचें काम करून घेतलेलें आसा अशीं जायतीं बारीक आनी जायतीं कामां आसा तरी आसून तुमकां हांव मिडियाक सांगनासतना हांव जीं कामां थोडीं आसा तीं हांव तुमच्या मिडिया वरून दाखयता आनी कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय बाबा आमच्या गांवांत कितें तरी जाता बारीक बारीकची हांव तुमकां चड घेवन हांव तुमकां कॉल करना की हांव म्हज्या लेवलाचेर हांव तीं कामां करून हांव लोकांक दिता आनी लोकांक खबर आसा हातूंत कितें तें आनी जेन्ना आमकां आमचे ZB आसा जावं आमचे सरपंच आसा पंच आसा ते आमचे पंचान म्हाका हो प्रपोजल दिलो आनी ताका लागून हे म्हाका दिसता आयज हांगासर आनी बाकीचीं कामां तीं आसा तीं आमची पेंडींग आसा तीं हांव ताचो एक स्वताच एक प्रपोजल आसा हांगासर हॉडमिक्स जावपा जाय हांव जाणा ताचो रोडूय हांवें पयला ऑलरेडी हो आमचो प्रोसेस फायनल स्टेजीर आसा आनी म्हाका पळयता म्हाका दिसता आमचे एक 10 दिसां पयलीं हांव ट्राय करता जर तर पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लम जातलो तर आमचे सरावंडींग जे आमचे मस्जिद आसा जावं आमचे हॉल आसा हेका तर एटलिस्ट तर आमी घालपाक हांव ट्राय करतलो कित्याक पावस येयलो जाल्यार इल्लो प्रॉब्लम जावपाक शकता कळ्ळें आनी अशीं आमची जायतीं कामां आसा आनी दुसरे विलेजीनूय जायतीं आमची कामां आसा तीं कामां आमची पूर्ण जातलीं.